Suttka, chapter 26. Ho Bhiradd-Tombu, barik sonni-sutachea, nillea, zaum-blea आणि तांबड्या lonv-धाgean vinnlolea 10 chadrancho कर. व्हॉडल्या pako-tteanche pranni ताचेर vinnunk जाय. ही 10 chadram एकाच zhokachim zaum-di. 14 वार लांब आणि 2 वार रुंद. 5 chadram जोडून शिवून तांचे 2 पड्डे कर. एका पड्ड्याचे देगेर बरोबर nillea लुगटाची काजां कर. 50 काजां एका पड्ड्याक आणि त्याच जिन्साची 50 काजां दुसऱ्या पड्ड्याक. हे दोनूय पड्डे एकामेकाक जोडूंक जातात ते परी 50 भांगाराचे गांच आंकडे कर. हे परी बिराड-टोंबू आख्खो एकेच बांडावलीचो जातलो. बिराड-टोंबू वयर घालूंक बोकड्याच्या केंसांनी विनवलोली 11 चादरां घे. सगळीं एकाच जोकाची, 15 वार लांब आणि 2 वार रुंद. तांतलीं 5 एकठांय जोड आणि उरलोलीं 6 तशींच एकठांय जोड. अगलें आसा तें एका पड्ड्याचें चादर अर्द ओर फुडल्यान दवडून एक ओर सकयल लांबूचें. ह्या दोनूय पड्ड्यांचे देगेक एकामेकाक फुडो करून 50 काजां लावचीं. 50 पितूलचे गांच आंकडे करून ते दोनूय पड्डे एकामेकाक जोडचे. हे परी दोनूयचो एकूच पाटोस जातलो. आनी ओगलें उरता तें अर्दें चादर फाटल्यान सकला लांबूचें. आनी आख्खे लांबायेक दोनूय कुशींनी अर्दो वार ओगलो जाता तो दोनूय वाटांनी सकयल लांबूचो. भायल्यान धांपूंक आनीक 2 कापां आसूं दी. एक मेंढऱ्याच्या तांबड्या चामड्याचें आनी दुसरें मजूर चामड्याचें. ह्या बिराड-टोंबूक बाबूल लांकड्याच्यो उब्यो फासक्यो कर. एक फासकी हात उंच आनी 1.5 हात रुंद आसची. सगळ्या फासक्यांक 2 कोचर खांच घालूंक जाय. हे परी सगळ्यो फासक्यो एकामेकाक जोडूंक जातल्यो. दोकिणीचे वाटेन घालूंक 20 फासक्यो कर आनी 40 रुपयाच्यो बसका वो पेडां फासकेक 2 हे परी ते दोनूय कोचर सकयल्यान त्या पेड्यांचेर घट थारावतले. उतोरीचे वाटेन घालूंक तश्योच 20 फासक्यो कर. दर फासकेक 2 सकयल्यान पेडां घालचीं. अस्तोमतेचे वाटेन बिराड-टोंबूच्या फाटल्यान 6 फासक्यो घाल आनी हे वाटेन दोनूय कोनशांक आनीक 2. ह्यो कोनशांच्यो फासक्यो सकयल्यान जोडलेल्यो आसतल्यो आनी वयर पयले मुदयेक एक जातल्यो. म्हणटूच फाटल्यान 8 फासक्यो आनी तांच्यो रुपयांच्यो बसका. 16 पेडां, 2 पेडां एके फासकी पोंदाक आनी 2 पेडां दुसरे फासकी पोंदाक. बाबूल लांकडाचे 15 आडांबे कर आनी हे फासक्यांचेर आड घालचे. 5 दोनूय कुशींक आनी 5 फाटले वाटेन. मदलो आडांबो पोंताक थावन पोंताक. आख्खे रुंदायेक आड वेतलो. फासक्यांक भांगार काडूंक जाय आनी आडवे आडांबे धरूंक तांकां भांगाराच्यो मुदयो लावंक जाय. त्या आडांब्यांकूय भांगार काडूंक जाय. हो बिराड-टोंबू वयर दोंगरार दाखयला त्या नमुन्या प्रमाणे बांदूंक जाय. बारीक सonni-सुताचो nillea, जांबळ्या आनी तांबड्या lonv-धाग्यान विनवलोल्या लुगटाचो एक पड्डो कर आनी हाचेर व्हडल्या pako-tteanche प्राणी विणून काडचे. बाबूल लांकडाच्या आनी भांगार काडलोल्या दांड्यांचेर तो पड्डो लांबोवचो. ह्या 4 दांड्यांक वयल्यान गांच आनी सकयल्यान 4 रुपयांचीं पेडां वो बसका घालूंक जाय. हो पड्डो वयल्या पाटोसाच्या गांच आंकड्यांची हार आसा
त्या सकयल दवरचो आनी कोराराची आर्कपेट ह्या पड्ड्या फाटल्यान दवरची. हातून त्यो 2 लाडयो आसतल्यो आनी हो पड्डो पवित्र जाग्याक आनी पवित्रांतल्या पवित्र जाग्याक एक मेर कशी घालतलो. कोरारचे पेटेक धांपणे घाल. पवित्रांतल्या पवित्र जाग्या भायर उत्तरीच्या अर्दान पड्ड्या भायर तें मेज दवरचें आनी दक्षिणेचे वाटेन तें दिव्या स्थान. माटवाच्या फुडल्यान वो दाराक बारीक बारीक सonni-sutachea आनी nillea zambllea आनी तांबड्या lonv-dhagean vinnlolea लुगट्याचो एक पड्डो कोरचो आनी बोड्डात करून तो नेटोवचो. ह्या पड्ड्याक बाबूल लांकडाचे 5 दांडे कोरचे. तांकां भांगार काडचें आनी भांगाराच्या गांचांक तो लांबोवचो आनी दांड्याक सकला पितूळचीं 5 पेडां वो बसका कोरच्यो. देवाचें उतर हें.